सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिषदेक आमचे मध्ये उपस्थित असतात श्रीस्थ बायोडायव्हर्सिटी चेअरमॅन विनय तुपकी, तसेच या संपूर्ण फेस्टिवलाचे कन्व्हेनर पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर, तसेच आमचे ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे डायरेक्टर बाब निलेश रायगुडकर. आज आम्ही बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांक काणकोणाक आमी रानभाजी फेस्टिवल ऑर्गनायज करताले आणि 4थो रानभाजी फेस्टिवल आमी मडगांवां रवींद्र भवन 8 तारखेर आयोजन करता आणि ताजी एक सविस्तर माहिती दिवपा खातीर आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी म्हणजे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि आमचे ट्रायबल वेलफेअर खातें, तसेच गोवा बायोडायव्हर्सिटी आणि एग्रीकल्चर खात्याच्या मदतीन जे आसा न्ही की आमी 4थो रानभाजी फेस्टिवल मडगांवांत आयोजन करता. आतां आयोजन करता आसतना आमकां म्हणजे फाटले 3 वर्सां आमी पयलींचो कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो आमकां लक्षांत येतालो की सादारण आमकां 3-4 म्हयने, 3च म्हयने धरले जायत न्ही, 3 म्हयने नॅचरल रानभाज्यो आमच्या फॉरेस्टांत किंवा आजूबाजूच्या माळ रानाचेर आनी बाकीच्या आमच्या परिसरांत जे आसा न्ही मेळटा. आनी ताजी माहिती आसा ती गांवांतल्या लोकांक डिटेल आसता, शहरांत लोकांक नासता. आणि त्यामुळे त्या रानभाजेची ओळख शहरी लोकांक जावची, ते प्रकार कितें आसा, त्या रानभाजेमध्ये कितें गुणधर्म आसा ही माहिती जावची आणि गांवांतले लोक जे प्रिपरेशन करता त्याची रेसिपी आसा त्यो कळच्यो, हो आमचो मुखेल उद्देश आसलो. आणि म्हाका दिसता फाटल्या 3 फेस्टिवलांक आमकां लक्षांत आयलें सादारणशो 40 पेक्षाकच वयर ह्यो रानभाज्यो त्या प्रकार जे आसा न्ही त्या आमच्या रानभाजी फेस्टिवलाक आयल्यो. ताजी माहिती लोकांक मेळपाक लागली, ताजे वैद्यकीय गुणधर्म जे आसा न्ही ते लोकांक लक्षांत आयले आणि हळूहळू तो फेस्टिवल आनी त्यो रानभाजी आसा न्ही पॉप्युलर जायत रावली. आणि ताच्या मध्ये आमी गोवा बायोडायव्हर्सिटी आसा तांकांय घेतलें, ते तांचें एक तेच काम आसा. तातूंत एक कन्सेप्ट तो, दुसरो त्यो ज्यो रानभाज्यो सहज अवेलेबल आसात त्यो शहरी लोकांक किंवा जाका आज त्यो पूर्णपणे ऑर्गेनीक आसले कारणान ताजे कडेन आकर्शण आसा, त्यो भाज्यो शहरी लोकां पेक्षा मेळच्यो, होय आमचो मुखेल उद्देश. आणि तो मुखेल उद्देश लोकां पर्यंत पावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो रानभाजी फेस्टिवल आसा न्ही ह्या फावट मोठ्या दिमाखान जे आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनाक 8 तारखेक आयोजन करता. आतां हें आयोजन करता आसतना की आमचे जवळ जवळ 25 स्कुलां पार्टिसिपेट जाता. आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जालें, 25 शाळा रजिस्टर जाल्यो आसा. आनी तुमकां सांगपाक आनंद जाता म्हणजे 25 ते 20 तरी शाळांनी तांणी स्वतंत्र अशें म्हणजे रानभाजी फेस्टिवल थंय घेतले, म्हणजे आपल्या शाळांत घेतले आणि तातूंतलें सिलेक्शन करून जे आसा न्ही ते हांगा हाडटा. आणि त्यानंतर जे आसा न्ही अंगणवाडी ज्यो आमचे वर्कर आसा त्यो विशेष करून जे आसा न्ही रेसिपी ज्यो आसा न्ही त्यो तांकां बऱ्यो शिकयल्यो वता, तांचे टेस्ट जी आसा न्ही ती बऱ्यापैकी करता. अशें अंगणवाडी आसा त्यो 20 अंगणवाडी तातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आणि त्या बरोबर लागीं 150 सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा न्ही ते आतां पर्यंत आमचे रजिस्टर जाल्ले आसा की ताजी नोंदणी जावन ते लोक आपल्याली दालनां मांडटले. आणि त्याच बरोबर हाची माहिती शाळांनी आजची हाजे पयलीं सुद्दां आमी कांय प्रयत्न केल्ले. रानभाजेचें म्हत्व भुरग्यां पर्यंत पावोवचें, टिचरां पर्यंत पावोवचें, लोकां पर्यंत पावोवचें अशा हातूंतल्यान आमी सादारणश्यो पथनाट्य आमी सादर केल्ली. आणि ह्या फावट सुद्दां पथनाट्याचें
8 शाळांचे आमकां रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा की ताजो पथनाट्य ताजें प्रेजेंटेशन जें आसा न्ही ह्या फेस्टिवलाक जातलें. आनी त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा की फाटले 3-4 वर्सां आमी फेस्टिवल घेना फुडें वाळपय जावपाक लागले. फाल्यां म्हाका दिसता बोरी हांगा कोणी तरी आयोजन केल्लें आसा. अनेक शाळांक जावपाक लागले, अनेक NGO करपाक लागले आनी तातूंतल्यान ह्या रानभाजेची पब्लिसिटी आसा जायत रावली. आनी त्यामुळे एक अपेक्षा आमकां आसा ह्या रानभाजेची म्हायती सगळ्यांक मेळ्ळे उपरांत ऑर्गेनीक ज्यो भाजयो आसा त्यो लोकां मेरेन पावच्यो आनी जेणे करून गांवांतलो जो सर्वसामान्य मनीस जो आसा, गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आसा, ज्या भाज्याची नॉलेज आसा त्यो भाजयो काडून ज्यो आसा न्ही आमी एग्रीकल्चर खात्याचे आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे आउटलेट आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट केले आसा त्यो भाजयो तुमी घेवच्यो. किंवा हाज्या फुडें वचून जें आसा न्ही की मडगांव, पणजे किंवा बाकीच्या शारांनी आसा न्ही एखादें आउटलेट जर आमी ती सुरू केलें की ज्या जाग्याचेर रानभाज्यो मेळटा, सहज मेळूंक शकता. म्हणजे त्यामुळे लोकांक सहजपणे ऑर्गेनीक भाज्यो मेळूंक शकता, एक जालें. आनी ताजे उपरांत की तो जो गांवांनी सर्वसामान्य जो मनीस आसता न्ही ताकी आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान ताका 4 पयशेय ताका मेळूंक शकता. कारण त्यो भाजी ताणी रोयल्योच नाशिल्ल्यो पूण ताजें नॉलेज जें आसा आनी त्या नॉलेजा आदाराचेर जें आसा न्ही ताणें पयशे मेळोवचे आनी तो सदन जावचो ही अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ह्या रानभाजी फेस्टिवलाची आयोजन जें आसा न्ही बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा न्ही फाटलें आमी 3 वर्सां आनी आतां 4थी फेस्टिवल करता. त्यामुळे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या गोंयकार भावांक सांगपाक सोदता एक युनीक आनी एक आगळो वेगळो कन्सेप्ट आसा. लोकांनी भरभरून आमकां दाद दिल्लीच आसा आज मेरेन. म्हणजे हो चडांत चड लोकां मेरेन कन्सेप्ट पावचो